नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. केरळ, कर्नाटका उपरांत गोंया पावला मॉन्सून. नियोजीत वेळेपरस 10 दीस आदीं लायली हजेरी. फुडल्या 2-3 दिसांत देशाच्या 40% भागात लायतलो हजेरी. शिरगांवा लयराईच देवीच्या जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समितीन न्हू प्रशासन जापसालदार. प्रशासनाच्या घाळपणाक लागून जाली चेंगराचेंगरी. देवस्थान समितीन काडले हात वयर. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारा कडल्यान ठोस आश्वासन मेळना तो मेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळीचेर घालचो बहिष्कार. भोमकारांनी ग्रामसभेत पास केलो थाराव. पंचायत म्हणटा कायद्याची वासपूस करून घेतलो निर्णय. आमकां नाका मेगा प्रकल्प. चिंबलाच्या ग्रामस्थांनी घेतलो ठराव. उदक पावना, कोयराची समस्या सुटाव जायना. चिंबलाच्या लोकसभांचे ग्रामसभेत गाराणे. गळटी लागली म्हूण दुरुस्तीक घेतिल्ली, मात पावसान केलो घात. भाटलेंतल्या सरकारी शाळेची भर पावसान सुरू आसा दुरुस्ती. वण्टी, बेंच, कपाटां भिजली. आनी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडयल्ल्या धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास. भलायकेक घातक रसायनां पावसाच्या उदकांत व्हांवन गेल्ल्यान उदका स्रोतांत जाल्या दुशीत. डंपाचो बेगोबेग लावचो उलो. आतां खबरो विस्तारात. केरळ, कर्नाटका उपरांत आतां मॉन्सून गोंयांत पावला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार वर्स पद्दती प्रमाण नियोजीत वेळ आनी जाणकारांचे अदमास फटीचे थारावन मॉन्सूनाच्या पावसान 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. केरळ, कर्नाटका उपरांत आता मान्सून गोंया पावला. मान्सूनाच्या पावसान नियोजीत वेळेपरस 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मान्सूनाचो प्रवास पळयलो जाल्यार फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून देशाच्या 40% भागांत हजेरी लायतलो असो दिसता. फुडल्या कांय दिसांत मान्सून महाराष्ट्रा सयत आंध्र प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या कांय भागात पावतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून तांबोसे वाठारांतल्या शाणू तेली हांच्या घराचेर सायलाचें झाड पडून घराचें लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्लें झाड कातरलें. तशेंच हवामान खात्यान 25 ते 29 मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी 30 ते 31 मे मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खास पीठ, खंडपीठ आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाल्या. हे संबंदात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी शेनवारा आदेश जारी केलो. जिवीत हानी टाळचे खातीर जिल्ल्यांतल्या सैमीक साठ्यांनी देंवपाक बंदी घालपाचो हो आदेश जारी केला. उदकांच्या सुवातांचेर बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळचे खातीर 24 मे ते 24 जुलय ह्या काळांत उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खंडपीठ आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घातल्या. अशा सुवातांचेर पुलीस निरीक्षक आनी मामलेदारांनी पाळत दवरून आदेशाची अंमलबजावणी करपाचे आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी दिल्यात. हो आदेश मोडल्यार भारतीय न्याय संहिता 2023च्या कलम 223 खाला ख्यास्तीची तजवीज आसा. तशेंच उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी लक्ष दवरचे, गरजेची कारवाई करची. संबंधित पुलीस स्टेशनार FIR दाखल करप आणि योग्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्या मुखार कागाळी दाखल करपाचे आदेश दिल्या. हे आदी शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी दक्षिण गोंया खातीर असो आदेश जारी केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. अंदू 9.83 म्हळ्यार 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. गोंयभरच्या हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड अवकाळी पावस पडला. असो पावस फाटल्या 2-3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें NIOचे आदले शास्त्रज्ञ डॉ. MR रमेश कुमार हांणी सांगलें.
अंदू गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाला. सादारणपणान प्री मॉन्सून पावस वर्सुकी पावसाच्या फकत 3.6% आसता, पूण अंदू सरासरी परस 9.83% अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. हरशी गोंयांत दर वर्सा मार्च, एप्रिल, मे या काळात 40.16 मिलीमीटर अवकाळी पावस पडप अपेक्षित आसता, पूण अंदू 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. राज्यांतल्या चडशा हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड पावसाची नोंद जाला. जितलो अवकाळी पावस अंदू वर्सा गोंयांत पडला तितलो पावस फाटल्या 2-3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना, अशें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे आदले शास्त्रज्ञ डॉक्टर M.R. रमेश कुमार हांणी सांगलें. Actually, this pre-monsoon showers contribute about 3.6% of the annual mean for the state of Goa. And this year, luckily, we had actually a strong convective system or a low pressure system just off Goa and Karnataka coast. That has resulted actually in the last 3 or 4 days, we got plenty of rainfall. In fact, it is about 983% more. In fact, the climatological mean is actually only 40.1 millimeters, whereas we got about 484 millimeters of rainfall. And most of the stations, out of the 13 rain gauge stations, almost all got more than 250 millimeters of rainfall during this season, which is actually astounding. We may not have received such a record rainfall for the past maybe 2 or 3 decades at all. Okay. And further to that, this monsoon is actually just knocking at the doors of actually the state of Goa. It has just reached the Karnataka coast, and it should reach. It reached actually Kerala and almost the entire interior, south as well as South India, Karnataka, and North India, Karnataka, almost in the doorsteps of actually Goa, should reach Goa in a couple of days, which will be again an interesting fact because I don't think we have got such an early onset of monsoon over the state of Goa. Okay. Low pressure system, low pressure or convective system, or now it has actually turned into a depression. This is actually basically because, in fact, these are actually the triggering mechanism for the monsoon onset over the state of India or the Indian subcontinent. So this year it formed actually just off west coast of India and very close to Goa. शिरगावा लयराई देवीच्या जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना. चेंगराचेंगरीक प्रशासनूच पुरायेन जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप देवस्थान समितीन केला. लयराई देवस्थानाच्या महाजनांनी आयतारा बसका जाली. हे बसके उपरांत देवस्थान समितीन आपली भूमिका स्पश्ट केली. तशेंच दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय अर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. शिरगांवचे श्री लयराई देवीच्या जात्रेवेळार घडिल्ले दुर्घटने उपरांत आयतारा महाजनांची बसका जाली. दिनानाथ गांवकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे बसकेक 100 महाजन हजर आशिल्ले. सरकारान नेमिल्ली फॅक्ट फायंडींग समिती कितेंय म्हणू, दुर्घटनेक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना असो दावो देवस्थान समितीन केलो. बसके वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण हॉला भायर पुलीस तैनात आशिल्ले. जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती न्हू जाल्यार प्रशासनूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. ह्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या दर एका भक्तांक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय अर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. दरवर्षी जाता जात्रा जाली न्हू एकावंट बी आमी सबमीट करता त्या हिशोबान हांव ज्यो जात्रेक जो प्रकार घडलो दुर्घटना घडली तेज्या बद्दल विचार करपाचो आनी जे कोण इन्व्हेस्ट व्यक्ती आहा तांकां श्रद्धांजली हांवें दिली. त्या शिवाय जे कोण इंजर जाले तांच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आनी तांकां आमी जे मृत जाले तांकां आमच्या भाजनान सुद्दां एक विशय मांडलो की आमी तांकां कितें तरी आमचे कडेन जी आमची शक्ती आसा देवस्थान कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सामुदायिक दिवचें नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण ते ताकलेच आमचो विचार जालो आनी त्या प्रमाणे भाजनान एक मतान तें ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो कांय अमावंट आनी तशेंच दुखाग्रस्त आसा इंजर्ड जाले तांकां कितें तरी दिवचें. साधारण कितलो अमावंट आसलो तुजो? कितलो अमावंट आसलो? जेन्ना आमचे टॅक्स फायलिंग बेगीन आमकां दोशी ठरयल्या आतां प्रत्येकाक ऑथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमी तेंचेर कितें एक्शन घेतली ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें तरी आनी मागीर आमी गोश्टी आसतले मागीर की बाबा टॅक्स फायलिंग कमिटी रिपोर्ट आसा पळय तर तेचेर आनी कितें आमी
एक्शन म्हणजे हे बघा आमचे व्ह्यूज कितें आसा पळय ते आमी डेफिनेटली गव्हर्मेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट कित्याक आमी सांगलें न्ही आज पासून की आमी आमचे पुरे प्रयत्न केल्ले आसा जाता सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून तेच कारण म्हाका दिसता आमी खंयच कमी पडले आसा आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं ओंकारा कडेन कसलोच हादसो जाल्लो ना जो जाल्लो आसा तो वाटेर 1 किलोमिटर 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर आनी थंय लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता डिसिजन जबाबदारी आसा तेणी ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट थरयतले कोण गुन्यांवकारीचे तो हेका कसो लिगल ठरोवपाक न्ही कोण गुन्यांवकारीचे गुन्यांवकारी आमकां ठरोवपाक आमी थंय कोणाक मारूंक वचूंक ना आमी आमचे जाता तितके प्रयत्न केले कमिटीन की सगळे भशेन वेवस्थीत जाता जावची थंयसर कांय गोश्टी आनी तेणी स्टेटमेंट कितें केलें गेले फाटीं स्टेटमेंट हेचेर आमच्या मिडिया कडेन 250 थंय पुलीस आसलेले वास्तवीक थंय 5 सुद्दां पुलीस आसले हें आमकां जे कोण अपघातग्रस्त आसा पळय लोक कंप्लेंटर सांगितले आनी सगळे गेले तेंचे सांगितले मेळपा खातीर तेणी सांगलें कोण पुलीस नासले थंय सगळे लोकूच आसले मागीर पुलीस येयल्या काडपाक येतलो पडल्या नंतर पूण हो सांगता पळय न्हू हो कितें एज इट इज परफेक्ट हें म्हणटा तो आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की तो म्हणटा पूण जो अपघात झालो त्या जाग्यार 5 मिनटांनी घरा पासून पावलो तेच्या कारण म्हाज्या घराचे मातशें म्हणजे सादारण जात्रे सर हांगसून देवळा कडेन ओंकारा कडेन तितलो 1 वर लागता कमीत कमी तो 5 मिनटांनी पावलो म्हणटा पळय 5 मिनटांनी करलो ते हितून आतांचे कमिटीचेर आरोप जावंक जाय म्हणून तेणें पर्पजली ते केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भौमाच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकारच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्हू. पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भौमा पंचायतीन तसो थारावय पास केलो. पूण ग्रामसभेत घेतिल्लो बहिष्काराचो थाराव कायद्यान योग्य आसा की ना तें पळोवन पंचायत योग्य तो निर्णय घेतली अशें पंच वांगडी दामोदर नायक सांगता. भौमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारा कडल्यान जो मेरेन ठोस आश्वासन मेळना तो मेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालचो असो थाराव आयतारा जाल्ले भौमाचे ग्रामसभेत घेतलो. भौमकारांक राष्ट्रीय महामार्ग गांवांतल्यान जाल्लो नाका. बायपासाच्या मागणेचेर हे लोक अजुनय कायम आसात. भौमकारांनी केल्ली मागणी आनी ताचेर पंच वांगडी दामोदर नायक कितें उलयलो ते आयकात. शेतांतल्यान रस्तो व्हरुया अशें सगळ्यांचे ग्रामस्थांचे ठरले पूण हितून कितें जाता ना हितून आमी सुद्दां ठरयले ग्रामसभेंतल्यान सुद्दां रेजोल्युशन गेलें जाल्यार तेजेर एक्शन ही कांय येना तेजेर रिप्लाय हे कांय येना. आजून म्हणल्यार तेणें रेजोल्युशन म्हाका दिसता 10-12 तरी रेजोल्युशन घातलेली की आमचो रस्तो आहा तो बायपास करचो तो शेतांतल्यान वयचो पूण हेजेर आजून रिस्पॉन्स येयले ना कारणान आमी आयज अशें ठरयलें ग्रामस्थांनी की पंचायतीचे जे करस्पॉन्डन्स जे लिगल कितें एनओसी म्हणटू कितें टॅक्स कलेक्शन सगळें बंद दवरपाचें. जे गव्हर्मेंट प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स करपाक लायता पंचायतीक ते सगळे बंद करपाचे सगळे बॉयकॉट करपाचे. जो पर्यंत आमकां बायपास जायना बायपास करून दिना सरकार तो पर्यंत आमी पंचायत ही बॉयकॉट करतले पंचायतीचे सगळे. आनी आमी तशेंच आमच्या पंचांक सरपंचाक सांगला तशेंच सेक्रेटरीक सांगला हो रेजोल्युशन आमी घेतला आनी तो आमचो रेजोल्युशन आहा तो सीएमा कडेन करून पावय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावय म्हणून जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकां पावय म्हणून आयला. आमी जो पर्यंत आमचो बायपास जायना तो पर्यंत आमी पंचायतीचे जे करस्पॉन्डन्स आहा ते बॉयकॉट करतले. ग्रामसभा आसली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचो डिमांड आमी आयकून घेतलो ती रेजोल्युशन घेतली. तेंचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी जो सीएमान अलायनमेंट एक्विजन लायन कितली आसा ती दाखोवपा खातीर जे सगळे डिपार्टमेंटाचे सांगलेले की तांकां मान्य ना. हो एक प्रश्न. दुसरो आसलो तेंचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न. आनी तिसरो तेंचो प्रश्न आसलो कितें जो पर्यंत आमचे करस्पॉन्डंट हे गव्हर्मेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गव्हर्मेंटाक धाड म्हटला. तो कितले बरें कायद्यान बसता ते हांव न्हू कायद्याची दृश्टी आमी विरोध सॉल्व करतले ताच्या उपरांत ते रेजोल्युशन आमी पास करप ना करप ते मागीर आमी सांगतले. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी बायपासाचो जो प्लान काडिल्लो तोच सामको आसा. पर्रीकार हयात आशिल्ले जाल्यार आमचो प्रस्न मिट्टा आशिल्लो. आतां तांच्या उपरांत तांचो पूत उत्पल पर्रीकार राजकारणांत सक्रीय आसात. आमची मागणी आमी तांच्या कानार घालतले आनी त्यो तांकां सरकारा मेरेन पावपाक सांगतले अशें संजय नायक सांगता. पर्रीकारांच्या तत्वाच्यो बातां मारपी सरकाराक पर्रीकारांच्या विचारांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा की ना
तेच आमकां पळोवपाक जाय अशें संजयाचें म्हणणें. बायपास बसून मनोहर बाईनूच काडून दिल्ले 3 आनी तेजेर खंय तरी अत्याचार जाता. आनी उत्पल पर्रीकर सर आयज आसा, आयज आमी पर्रीकर बाई कडेन उलयताले, तो आयज हयात ना. तो जर आसलो जाल्यार आमचेर ही हो प्रसंग आयज येवचो नासलो, कित्याक लास्ट टायम ताणें आमकां खूब हेल्प केल्लो. उत्पला कडेन एक्सपेक्टेशन आसा की आमकां एटलिस्ट गायड करचें आनी जे विशयाचेर बाबान फुडें येल्ले ते एका कडेक पावपा खातीर ताचो हातभार आमचो लागतो, ही आमची इच्छा. ते मनोहर बाईच्या तत्वांचेर आमी पावलार पावल घालून चडणारो हो सरकार. जर तर मनोहर बाईन तुमकां आयज ती तत्वां घालून दिल्या जाल्यार तेच रगत आयज एक आमच्या बरोबर उबे रावले. आतां तेंय पळोवपाक जाय. नांवा पुरते बाई करता. उत्पल सरा कडेन हांव मागता की जाता जाल्यार तुमचे कडल्यान आमकां थोडोसो हातभार लागोंक जाय. बरें जावं किंवा ना, ह्या सरकारान जर आमचें कांयच आयकोन घेतलेलें ना, त्यांचे कडच्यान अपेक्षा आमकां दिसता. तो नॅशनल हायवेचो प्रश्न गेले कितली वर्सां जाली गाजत आसा आनी तेतून आयज आयताराक भोमा पंचायतीची ग्रामसभा जाली आनी आतां एक 2-3 थाराव ग्रामसभेक घेतलेले आसा. पूण जो तेंचो आंदोलन करपी आसा तो प्रमुख संजय नायक यांच्या म्हणण्यानुसार जो मनोहर पर्रीकर जो एक्स CM आशिल्लो तेणी जो बायपास काडलेलो तो प्लॅन सारको आसा आनी सद्या ते गोवोरमेंटान तो प्लॅन अस्तित्वात हाडचो अशी तेंची मागणी आसा आनी तो पूर्ण करपा खातीर ते उत्पल पर्रीकर यांची मदत घेतली अशें त्यांनी सांगलेलें आसा. बाणास्तारीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. चिंबला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. चिंबला येवपी प्रशासन स्तंभा विशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. चिंबला उपरासपी कोयराची आनी उदकाची समस्या जागार घालपाची मागणी करीत मेगा प्रकल्पाक खर विरोध दर्शायलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिंबलकारांनी ग्रामसभेत मांडलो. चिंबला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पांक विरोध केलो. चिंबला येवपी प्रशासन स्तंभा विशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. हाचेर प्रशासन स्तंभा विशीं कसल्याच तरेचो कागदोपत्री व्यवहार जावंक नाशिल्ल्याचें पंचायतीचें म्हणणें. चिंबला उपरासपी कोयराचे प्रश्न तशेंच उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी करीत ग्रामस्थांनी मेगा प्रकल्पांक खर विरोध केलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिंबलकारांनी ग्रामसभेत वयर काडलो. पंचायतीक आम्हाला लास्ट टायम तुम्ही तसेच सांगले की पंचायत्या पयलीं युटिलिटी मॉलाच्या तुम्ही टाकून नोंदणी काडलेली की असो आपल्या प्रमाणे रेग्युलेशन घातलें डिपार्टमेंटान काडलें आनी सगळ्याक पूर्ण आसा त्या प्रमाणे आमकां काय त्यावूय आतां काय युटिलिटी मॉलांनी तशें आतां प्रशासन काम म्हणटा तें काय आमकां पंचायती कांय उरूंक ना. हे म्हणटा कांयच नासतना तुमकां कांयच सांगी नासतना हे प्रोजेक्ट कशे तुका सांगता ह्या दिसा आतां दिसा घेत ना हांव वगैरे ग्रामसभा काडटा स्पेशल ते आहे तुका अपूर्ण सुद्दां त्या विशयाचेर म्हणजे डिसिजन आतां कांय काडना न्हू. आतां म्हाका सांग काय येवपून ताजें डिसिजन कसो करूंक शकता आमी. माझे रेजोल्युशन कितें आहा आमकां थिंगा चिल्ड्रन कारण आमचे आमचे एक्टिफायर्स डिस्ट्रॉय जालेले. फर्स्ट सेकंड आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे दवरले नाका. आमकडे ना स्कूल बरें स्कूल ना, आमकडे ग्राउंड ना, हेल्थ सेंटर ना, मार्केट ना. हेजेर आमी लक्ष दिवंक ना गव्हर्नमेंट कित्याक ही 7,000 स्क्वेअर मीटरचे एरिया आसा फुडे आमची वातावरण जाते आणि प्रशासन स्तंभा खातीर त्याचो आमचो इन्फॉर्म केलें की आमकां आतां पंचायतीक काय ह्या बाबतींत कांय येवंकूच ना आनी हाजेर डिस्कशन कांय करून कांय अर्थूच ना. जेन्ना आतां पंचायतीक जर आमकां कितें येयल्लें जाल्यार आमकां स्वता सांगला जे आसा पंचायतीक आमी येतले स्पेशल हांव ग्रामसभा घेता हांवें तें कांय पंचायतीन डिक्लेअर केला. पूण हेजेर इन्फॉर्मेशन डिस्कशन अर्थूच ना. आमकां पञ्चायतीक इन्फॉर्मेशन कांयच ना. हांव कशें डिस्कस करूंक शकता हेजे बाबतींत. आयज मेगा प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तेंच्यांनी सांगलां की अमके युनिट आमी तिंका सांगू जे प्रमाणे जे FIR आहा त्या प्रमाणे आमी जे कितें कायद्या प्रमाणे टॅक्निकल आमचे कडेन TCBसून येता जे हेल्थासून येता डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे आमी ते करतले. वचून की हांव तिका त्यावेळी विचारलें आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे तुमकां कितके विशयाचे म्हणजे कशें कितके युनिट आसपाक जाय तें सांगलें तेंकां की एकच पावसून बिगान पडलो आनी सगळ्या वडांचे जे उरलेले आहा तेंच्यांनी चालू आसा. आमी सांगला फोर्टनायट मिटिंगेक आमी गेले मिटिंगेक आमी सांगलेलें की सो 3 मंथ्सून काम चालू करचें म्हणून सांगलेलें पंचायतीन सांगलें. आयज कितें जाता आतां रोखडीच हांव VDC मिटींग करतलो आनी गार्बेज कमिटीची मिटींग करतलो. तेजे विशय डिस्कशन करपाकूच जाय गार्बेज जो आमकां तुमी जाणा आसतले CM लोक कितको म्हणजे फूल
गरजेच्या विशयाचेर भरपूर डिस्कशन करता त्या विशयाचेर. ओके पूण प्रशासन स्तंभ जेन्ना सीएमान अनावन्स केलो तेन्ना तुमी एमएलएक बी विचारूं ना? हय एमएलएक विचारलें आनी हांवें सीएमा कडेन डिस्कशन ह्या विशयाचेर केल्लें सांगलें म्हणजे. पूण कशें आतां कसो म्हणजे हांवें सीएमान पर्सनली ह्या बद्दल विचारलेलें. ओके. पूण तेन्ना आमी म्हणजे सगळे म्हणजे एमएलए जावं जिल्हा जावं सगळे कितें बसून तेजेर डिस्कशन करतलो कसो प्रोग्राम कितें करता म्हाका कळपाक जाय. हांव डायरेक्ट पंचायती हेजो मंडळ अध्यक्ष जावं मंडळ अध्यक्ष आसा त्या निमित्तान हांवें ते आयज म्हाका ग्रामसभेक आयज हो विशय येतलो म्हाका खबर आसलो म्हणून हांवें सराक सांगतलो असो सीएम सराक सांगलेलें की असो असो विशय आसा ते डिसिजन करपाक जाय म्हणजे डिस्कशन जातलो करतलो ह्या विशयाचेर. ओके. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पंचायत वाठारांत येवपी प्रकल्पा विशीं कुडतरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गांवांत बेकायदेशीर कामां करपा खातीर सरपंच लाच घेता असो आरोप मायणा कुडतरेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केला. मात ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले भ्रश्टाचाराचे आरोप सरपंचान न्हयकारले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली तशेंच पंचायतीन ह्या समस्यांचो सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. इश्यू ग्रामसभाच गोगाडी प्रोजेक्ट येता आंतोन मिनीस कोस्टा तो इश्यू मेन आसलो. डिस्कशन जाता जाता हो ग्रामसभा नोटीस दिलो आनी ऑन 19th पंचायतान ती नोटीस एडमीट केलो ना आनी इट इज रिजेक्टेड फॉर ग्रामसभा. सो मुझे मस्ती करूंक पडली वाय इट इज रिजेक्टेड. कोट द रेलेवंट रूल्स ग्रामसभा रूल्स वेरीन वाय इट इज रिजेक्टेड. हे सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन कांय आन्सर ना. तेजेर आन्सरूय दिवपा जायना जालें म्हाका. So forcibly, I had to go ahead and Sarpanch accepted and allowed me to carry out. So when it was brought to discussion, Sarpanch and all members were present except one while issuing the license. All members were present. गार्बेजी बद्दल पळय इश्यू एक घायल्लो तो तेणी एकूच केला पूण आमी तेजेर टॅक्स सोडलो नाही. आम्ही ते गोगाळे म्हणून एक प्रोजेक्ट येतालो 461/IB ते प्रोजेक्टा बद्दल आम्ही त्या कडेन भरपूर डिस्कशन केला आणि एक ग्रामसभा मेंबर म्हणटा डायरेक्ट एक एक्विजिशन करता की सरपंचान ब्रीफ केस गेले म्हणटा आणि तेजे सरपंच येसूय म्हणना आणि नोय म्हणना. सो आता आमगेले इतलो परिस्थिती पावल्या आमगेली ह्या पंचायताची की हो सरपंच एक फुटीचे दुसरे फुटी मारता. पयलीं जालें स्टार्टींग MRFचेर काल VDC मिटींग जाल्या. काल म्हणटा VDC मिटींग आमी ऑलरेडी सर्वेर अपॉयंट केला आनी ती डिमार्केट करपाक लागल्या. तो सर्वेर थिंग आसलो तो म्हणटा आपणाक बेश्टें ओवरली आतां सांगेल म्हणटा. सो एवरी वर्ड इज ए लाय. बॅग घेवन येयलो पळय तेदो हांवें बॅग घेवूं ना कळ्ळें तुका. तालाका गेलें हो उलयता पळय मनीस तोच घेवन येयलो तो बॅग घेवन येयलो पूण हांवें तसो करूं ना कळ्ळें तुका नाकमू. आतां तो प्रोजेक्ट कितें आहा आतां खंयचो तो पर्येचे आमदार देविया राणे हांणी होंडा ट्रान्सफॉर्मराचेर शॉक लागून मरण आयिल्ल्या चंद्रू गांवकार हांच्या फॅमिलीक भेट दिली आनी 7 लाख रुपयाची अर्थीक मजत केली. तशेंच चंद्रूच्या बायलेक सरकारी नोकरी दितली अशें आश्वासन लेगीत तांणी दिलें. आज जी फाटल्या दिसांनी आमचो मोर्ले गांवाचो जी होंडा ही दुर्घटना घडली इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचो चंद्रू गांवकर यंग तरणाटो भुरगो लायन्समॅन जो पोलार अटकून ही लॉस्ट हिज लायफ म्हणटा ते ताजे फॅमिलीक आज मेळपाक गेल्ले हांव आनी खूब वायट दिसता जी घटना घडल्या. 4 वर्सांचो भुरगो आसा ताका एक बायल एक आवय आसा आनी इतलो बरो भुरगो इतलो बरो कार्यकर्तो आनी इतले यंग एजीचेर ही लॉस्ट हिज लायफ म्हणटा तशें. सो हे पयलीं म्हणटा ते डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंटान हांव मागता आमचे माननीय मंत्र्यां कडेन पावर डिपार्टमेंट पावर मिनिस्टरा कडेन आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हाजी ही कारवाई जावपाकच जाय. हे आमकां कळपाक जाय की आमी हे पळयल्या की ह्यो दुर्घटना ऑन द लायट पोल्स हे खूब जायत आसा गोंयभर आमी पळयता. 1-2 वर्सां पयलीं अशेंच आमचे आनी एक भुरगो असोच गेल्लो आमच्या ठाण्या पंचायतीन
आनी ताजे मागीर ताजे बायलेक मागीर ऑन इन हार्नेस केस ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स तिका मागीर हांवें फॉलो अप करून तिची फायल तिका फायनान्शियली हेल्प जाली, पर्सनली दिली, प्लस थ्रू गव्हर्मेंट तिका पयशे मेळोवन तिका जॉबूय आय कूड गिव हर अ पर्मनंट जॉब इन प्लेस ऑफ अ हजबंड. सो तेच भशेन चंद्रू गांवकराचे फॅमिलीक हे जे जालें आतां ताजो जीव गेलो, ही इज नो लॉंगर देर. आदार तो एक स्वता एक जोडपी, एक सिंगल जोडपी आशिल्लो आपल्या परिवारा खातीर, आपल्या काका काकीक सगळ्या जाणट्यांक सांबाळपी एकटो तो भुरगो आशिल्लो. आनी तो आतां तो ना म्हणटकच ताजी घरान पळय जी परिस्थिती आसा ती पळोवपाची ना आनी येवजुपा शकना की येदो ल्हान वयाचो भुरगो कामाच्या जाग्यार असो गेला. कित्या खातीर जाला हें मागीर दुर्लक्ष, डिपार्टमेंटाचें दुर्लक्ष. JEE म्हाका कळून आयलां की जेन्ना ताका बॉडी ताजी सांखळे व्हेल्ली हॉस्पिटलान, JEE 2-2 वरां थंय पावना. म्हाका कळपाक जाय कित्याक इतलो टायम कित्याक काडलो JEEन थंय पावपाक. कित्याक हो तर भुरगो आपल्याच डिपार्टमेंटाचो एक भुरगो तर थंय आशिल्लो आनी JEE आनी AE त्या टायमार थंय कित्याक येवना. हांव मागता ही कडेन की हाजी कारवाई जावची. पावर मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागता की हाजी सामकी इन डिटेल कारवाई जावची. केरे खांडेपार महामार्ग अपघाती क्षेत्र जाल्लें आसा. शेनवारा रातच्या वेळार पणजे सावन MRF कंपनीन कामगारांक घेवन वचपी बशीचो स्वयं अपघात जावन डिवायडराक धपको बसलो. बशी मुखार गोरवां आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात ह्या रस्त्याचेर सायनबोर्ड आनी सिग्नल नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. केरे खांडेपार हो रस्तो सध्या अपघाताक आमंत्रण दीत आसा. राती एक MRFचे कामगारांक घेवन पणजेच्यान येयल्ली बस हांगा रस्त्यार मदींच गोरवां येयल्ले कारणान डिवायडराक बसून एक्सिडेंट जालो. सगळे कामगार अंदाजे 15 ते 20 कामगार आशिल्ले बसीन आनी ते सगळे सुखरूप आशिल्ले. कोणाकूच कांय जालें ना, पूण बसीचे खूब डॅमेज जाल्ले आसा. सो हो रस्तो गेले कांय दिसां पासून खूबच डेंजरस जाल्लो आसा आनी हांगा लायटी ना, त्याच बरोबर सायनबोर्डूय ना, अश्यो कंप्लेनी वाडत आसा. केरिया खांडेपारच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. TNM बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल